पुढे येऊ नका दुसऱ्या पुस्तकात जाऊन एकूच बॅट घेता एज्युकेशनाची मिटींग झाली की नाही निर्णय हय एज्युकेशनाचेर आज मिटींग जाली डायरेक्टर एज्युकेशन आनी डिपार्टमेंटांतले सगळे जे आशिल्ले ते सगळे जाण आज सकाळी मिटींग घेतली आनी सगळ्यांचो व्यू जो आहा तो आमी 21 नोव्हेंबरच्यान 10वी आनी 12वी दोन क्लासीस सुरू करपाचो हो निर्णय जाला बाय फॉलोवींग द SOP. म्हणजे 21 नोव्हेंबर ह्या तारखेच्यान 10वीची आनी 12वीची क्लासीस जे आसा प्रॅक्टिकली सुरू जातले कारण ताका आतां प्रॅक्टिकल आसा शेवटी 10वीक आनी 12वीक हे प्रॅक्टिकल्स केल्या शिवाय ते एग्जाम दिवंक शकना त्या खातीर आनी उरलेल्या 2-3 म्हयन्या भितर सगळे प्रॅक्टिकली ताका कंप्लीट करपाचें आसा ती डिपार्टमेंटाचें डिसिजन आहा ते प्रॅक्टिकल घेवपा जाय बाकीचे सगळे विशय ते स्कुलांनी कितें तयारी करपाक जाय सेफ्टी मेजर सगळे SOP जो आसा हे डिपार्टमेंट ताका फॉलो करता ताका धाडून दिता. पयर तुमी स्वयंपूर्ण भारताची पंचायती बरोबर इंटरेक्शन केले पळय आमकां दिसून येता की खुबशे लोक खुबश्यो पंचायत टॉयलेटीचेर हे करता आनी तुमी आयज मिटिंगू घेतली टॉयलेटीचेर. हय जेन्ना हांव डायरेक्टली पंचा कडेन सरपंचा कडेन उलयलो आमी ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेअर केला ऑलमोस्ट खरी गजाल आसा आमी केल्या कारण त्या गांवांनी आमी पब्लीक टॉयलेट लायल्या आनी पब्लीक टॉयलेट लायल्या उपरांत आमी डिक्लेअर केला तरी सुद्दां प्रॅक्टिकली ताका टॉयलेट मेळपाची आहा पळय ती मेळपाक थोडोसो उशीर जाता घरान मेळपाची ती आमी 20,000 टॉयलेटीची ऑर्डरूय दिल्या एप्रोक्सिमेटली थ्रू अवर सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट बट कॉन्ट्रॅक्टर करपाक आनी डिले एक 2-3 गजालींतल्यान हांव आनी स्वयंपूर्ण गोंय ह्या डिसिजनाचेर आयलां की आमी ऑन बोर्ड एट प्रेझेंट सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट हांच्या बरोबर म्हणजे बायो टॉयलेटा खातीर 4 कॉन्ट्रॅक्टर आसात सुलभ इंटरनॅशनल PWDच्या बरोबर कॉन्ट्रॅक्ट करतात तितून आमी एक निर्णय घेतला की आता जर गांवांतलो थंयसरल्या आपूण स्वताहून जर टॉयलेट सुद्दां बांदता आसत जाल्यार फुडल्या कॅबिनेटाक निर्णय येतलो ताका तेजी एक पर्टिक्युलरली कॉस्ट जी आसा पळय आमी ठरयतले कितली ती इन्स्पेक्ट करप तेणी टॉयलेट बांदला जाल्यार ते पयशे ताका परत दिवप हेणे करून आमी जशें नरेगा आनी WRD हाजें काम घेवन लोकल एम्प्लॉयमेंट दिली फ्रॉम द ऑलमोस्ट 2.5 crores ऑफ रुपीज नॉर्थ आनी साऊथ हे दोन्ही मेळून स्पेंड केले त्याच धर्तीचेर टॉयलेट बांदपाचें काम हें गांवांतले जे आमचे गवणे काम करताले जे गवणे काम करतात किंवा गांवांतलो बेकार आसलेलो इंजिनियर आहा हेणी एके कडेन येवन एका गांवांतले 100-150 टॉयलेट 18,000 टॉयलेट बांदपाक जाय भितरले आत्तां खंय तरी 2,000 बांदल्या खूब मोठो एम्प्लॉयमेंट जो आसा हो गोंयकारांक मेळटो जेणे करून परत एकदां स्वयंपूर्ण गोंय ह्या संकल्पा खातीर आनीक थोडोसो बुस्ट दिवचो ताका कॅबिनेटाक वतले आमी फक्त कारण त्या रेटाचे आमकां पर्टिक्युलर रेट जो आसा हो ताका आमी इंडिविज्युअल ताज्या नांवार दितले जो टॉयलेट बांदता तेज्या बट ते एक ग्रूप वायज पंचायतीन इनिशिएटीव घेवन खुबश्या लोकांक बरोबर घेवन हे निर्णय घेवपाक जाता. लास्टली IIT शिफ्ट करता म्हणून कितें ना अजून तरी कांयच निर्णय जावंक ना IIT ही गुळेले जातली ह्या विशयाचेर आमी अजुनूय फॉर्म आसा आनी त्या लोकांक कन्विन्स करप त्या लोकांक सांगलां कारण 10 लाख जागा जेन्ना आसा सरकाराची थंय आसा जागा हांव वचून पळोवन येयला आनी जशी त्या पूर्ण 10 लाखान झाडां बिडां ना 3 पटार हे तशेंच लोकांचें एजिटेशन आसा लोक कन्विन्स जातले लोकां कडेन उलोवप चालू आसा. उत्पन्न म्हणटा ते थंय आसा उत्पन्न हार्डली खूब कमी जागेन आसा उत्पन्न कांयच ना उत्पन्न आतां थोड्याश्यो काजी जर सोडल्यो जाल्यार बाकीचे उत्पन्न ना थोड्याश्या जागेत काजी आहा तेंच्या खातीर अल्टरनेटिव्ह हे दिवपाक आमी ऑप्शन तयार केला.